नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकारी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आनी पयर हे 2 दीस जर पळयले जाल्यार 2 दिसां भितर 2 एक्सिडेंट जाले आनी दोनूय एक्सिडेंटा भितर 2 कामगार मेल्यात. आनी कामगार कशे की जे रस्त्याचेर काम करतना आनी हे जर सगळें पळयल्यार दिसता की कालय आमी हो इश्यू घेतिल्लो की जे सुरक्षेचे उपाय घेवपाक जाय ते सारके नात, आमचें रोड इंजिनियरींग सारकें ना. आनी ह्या आतां म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमचे कडेन चर्चा करपाक आमी आपल्यात रेझन बाब आल्मेदा. रेझन येवकार तुका. रेझन बाब हे ग्रीन गोवा फावंडेशन म्हणून जे एक संस्था आसा ताजे विशीं ताजे ते अध्यक्ष आनीक वेगवेगळे सामाजीक इश्यू घेवन तांणी इवन हायकोर्टाक गेल्ले आसात, रीट पिटिशन घाल्लें आसा की रस्त्याचेर कंजेशन जावन एक्सिडेंट वाडटात आनीक ताका लागून हांचेर रिस्ट्रिक्शन येवचें हाजे खातीर ते हायकोर्टाक गेल्ले आसात. प्रत्येक म्हळ्यार कितलेशेच ते प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक कलेक्टराक निवेदन दिवन सरकाराचें लक्ष अशें जें कितें घडटा ताजेर हें करतात. रेझन एक म्हाका एक सांग, पयरचो आमचो सालजोरा एक्सिडेंट जालो तो पयल्या तुका कितें दिसता? सी सालजोरा जे पडटा एक्सिडेंट चलला हितू इरेस एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग पयलीं सद्याक. आनी सेकंडली जे खंयची व्हेकल पार्क करता फास्ट येता तेन्ना हायवेचेर एक पार्किंग मारलो आसपाक जाय. तूं तर नॉमिनल तूं खंयची गाडी चलयता हितू केन्ना थांबचो जाल्यार पार्किंग म्हणून लायट आसना. एक ओवर स्पिडींग आनी तेजी बी नेग्लिजन. दुसरी गाडी बी की पार्किंग ना कित्याक फास्ट येता ती गाडी कोडपा जाय बाबा ती गाडी थांबली म्हणून ना ती ड्रायव्हराक दिसता ती गाडी मोमेंटाकू आहा म्हणून. दीस इज वन ऑफ द ओके रिजन. हय ना ह्याच रस्त्याचेर हो पयरचो एक जालो पण ह्याच रस्त्याचेर कितलेशेच एक्सिडेंट जाले. सी तूं जर आतां चोवपा सोदता फ्रॉम नावेली ते कुंकळी पसून नावेली तर कुंकोलीन तर रस्ते आतां चोवपा पड जाल्यार मेजर तूं तर चोयलें जाल्यार त्या रस्त्यांचेर स्टे कॅटल्स आसताय. आनी ही स्टे कॅटल आहाय म्हणून ऑलरेडी हायकोर्टान नेल्सन ब्रिटोन एक जजमेंट पास केलो आहा की कॅटल पॉयंट आसपा जाय म्हणून. आयदर पंचायत एज वेल एज म्युनिसिपॅलिटी तो जजमेंट ऑलरेडी आहा. तूं तर चोवपाक गेलो जाल्यार स्टे कॅटल पॉयंट म्हणटा हुंय ना. फक्त ना पॉयंट आसात तातूंत कॅटल दवरता काय ना म्हणटा. कॅटल मग केन्ना दवरली न्हय, ती केन्ना दवरी न्हय. जाल्यार तांचे हे आहात कितें ते कॅटल कॅचर आहात. होय तो कॅचर अपॉयंट केलो कॅचर आसता तो चोवपाक गेलो सगल्याकू. तो जावं चीफ ऑफिसरा पर्सनल काम करपाक आनी बट एक पासून ते 2 किलोमिटर ना. इवन सेकंडली तूं कितें आहलें पुलीस 2 पुलीस ऑलरेडी जजमेंटा आसता सांगता मुजी सांगता ओपिनियन की तो बायक घेवन आसपाक आहलो मग रस्त्यार हायवेचेर ते क्लियर करपाक. हेय क्लियर जालें ना. दुसरें आमी एक रेग्युलर बोर्ड मारताले कितें म्हणून रस्त्याचें झाडपळ हें डेंजरस यें पडपा आहाय एंगल ऑफ एलिवेशन बी सगळें दाखोवन ती केन्नाय काटेन करूं ना. जे टायमार 2019 आसूं कलेक्टराक कंटिन्यू लेटर करता एवरी इयर. जे टायमार हिंगा आमी नावेली जी बायल ती मेल म्हणटो स्टार्ट केला म्हणून हे सरकाराचे बारीक लोकांचे पळोवंक गेलें ना. ऑथॉरिटी जे पळय आहा ते पडले ना कोणाचे. लॅथर्जिकल हे काय मेल जाल्यार कितें जावपा आहा. पयलीं सद्या कितें आहा आमचे इलेक्टेड MLA पळय आहाय ते लोकां लागून काम करनाय. लोकां लागून तर काम करता आसले हाजे एक्सिडेंट जायना आहले. पयलीं सद्या ते आपल्या आपल्या एरियाचे म्युनिसिपॅलिटी नाल्यार पंचायत आसा कितें जाताले बाबा ही गोरवां रस्त्यार कितें आहाय ही झाडां रस्त्यार येयली ती मार. सी हेका ऑलरेडी डायरेक्शन्स आहाय कलेक्टर प्री मान्सून वर्क बी म्हणून. ते प्री मान्सून वर्क म्हणटा केन्ना केल्लो ना. कोणाचे कोण पयशे जाता खबर पयशे चोवन तेंगे जाल जाल्यार पयशे ना म्हणटा काम खंय बोला काय खंय दिसता म्हणा. हें रेगुलर चलता. ओके ना आनी एक तुवें म्हणलें तशें की स्ट्रे कॅटल्साचे आनी भाजी आहा हो जजमेंट म्हणजे प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक आतां कंपल्सरी केल्ले आहा तांचो कॅटल पॉयंट आसपाक जाय. एक्चुअली तुका सांगचें हो जजमेंट पळय आहा तुका दाखोवपाक. हो जजमेंटाचेर सारकें क्लियर ऑर्डर आहा 2 एप्रील 2007 ही ऑर्डर चॅक कर. ओके हितून क्लियर बरयलां इट इज जजमेंट पण हायकोर्ट आहा तो आख्या गोंयांत. बट हांव कितें सांगता एक हे तो जजमेंटाचो चलता हितू आज ऑथॉरिटी जे पळय आहा ती हायकोर्टाक म्हणटा रिस्पेक्ट दिना. हायकोर्टाक रिस्पेक्ट ना. तूं तर चोवपाक गेलाय तूं हायकोर्ट चोय असले तूं म्हणटालो जजमेंट कितले आहाय काय हो जजमेंटा हायकोर्टाचो रिस्पेक्ट म्हणून दितालो. खंयच्या एक चीफ ऑफिसर इम्प्लिमेंट करली और पंचायत सेक्रेटरी इम्प्लिमेंट करलें काय ना. तूं तर आतां ही कंप्लेन कंटिन्यूस बरयली हांवें नोट धाडटाय ते कन्सर्न पंचायत कन्सर्न म्युनिसिपालिटी बट एक्शन एक पुल्यान जालें ना. रेझन 1 जानेवारी ह्या वर्साचे ते काल बसून सगळे जर डेथ्स रेकॉर्ड केले फॅटल डेथ्स ऑन द रोड्स
185 डेथ्स जाल्ले आहात 8 म्हयन्याक. सो हे पळयल्यार तुका हें दिसना, हे एक सामकें चिंता करपा सारकी गजाल अशें दिसना? आमचो यूथ जे पळय आहा तो एक फास्ट चलयता, दॅट इज वन ऑफ द रिजन. रेस एंड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग. नंबर 2, तो फास्ट चलयता तेन्ना हें आतां स्ट्रे कॅटल मद येताय, आनी कितें मद येता, स्ट्रे डॉग्स मद येताय. आमी कितें आहा, एकू कंप्लेन आहा की फास्ट चलयता, बाबा ते प्रिवेंट जावपाक कांय ना. तूं तर आतां चोवपाक गेलाय, तूं आमचे ट्रॅफिक पुलीस आहाय ते ड्रिंकींग ड्रायव्हिंग केस बूक करताय, सगळ्यां लायताय, चॅक करताय. बट कोणेय स्ट्रे कॅटलाचेर नोट घायला, तेंची तर खूद गाडी ब्लॉक जाल जाल्यार ते एक PI जालो, DYSP बरयना कितें म्हणून की स्ट्रे कॅटल कोण कित्या ना काय म्हणून, इन्स्पायट ऑफ हायकोर्ट डायरेक्शन कोणें बरयला. बट तूं तर चोवपाक गेलाय, तूं पंचायत, म्युन्सिपालिटी, पुलीस सगळे मेळून काम करताय. हितून तुका सांग क्लियर कार्ड कोटा कितें म्हणून कोण कोणाचेरय तोडना. पण म्हाका एक सांग, आतां तूं स्ट्रे कॅटल म्हणटा, हेच आमगेले कितें तो सालजरा जो एक्सिडेंट जाला, आनीक तो पुलाचेर एक्सिडेंट जावन एकलो PM मेलो पळय, तातूंत भितर ते रातचे काम करतात, रवांक दिसा काम करतात. तेन्ना कोणी काम करता तेन्ना तो एक बॅरिकेड्स घालून, बॅरिकेड्स घालची पळय कितें सो आतां ना, काल ते आमचे पणजे हे जाला एक्सिडेंट जाला, तो कोण ड्रायव्हर आसा ताजेर आमचे 304 हे केला, कल्पेबल होमिसायड. खरेंच ना मुगे फुडलो करून तांकां जे कोणी कामां लायले तांचेर करपा नाका. कॉन्ट्रॅक्टराचेर कॉन्ट्रॅक्टरान तागे सेक्युरिटी पळोवपाक जाय आशिल्ली. पयलीं सद्या कित्याक मरे ताका एक रेडियम लायट हें घालपाक जाय की ती रातची ग्लो जावपाक जाय. हें तसली कांय ना. हय, हें करप आनी कितें करपा जाय. सी ह्यो केस पळय आहाय, नॉमिनल केसो पुलीस रजिस्टर करताय. फाल्यां पेपरार कितें येवपा जाय, पुलिसान कोणा तरी दवरला, जनरल पब्लीक बंद जावपाक, पूण एक केस घालप सोडप. आनी ती केस पासून खंयची तर कोर्टाक गेलाय, तो एसो केस आहाय त्यो 4 शिटा कोणाक कन्विक्शन पडना. इतल्यात एक्सिडेंट पळय, रेस एंड नेग्लिजन्सा मेले. तूं चॅक करचें, पुलिसांक आखे रेकॉर्ड्स काड. फॉर लास्ट 5 years कन्विक्शन रेट चोय, कन्विक्शन रेट 0 तेंची. कित्याक लागून तेंका एक प्रेशर येयलो आसता, बाबा हें बंद कर. कित्याक मेन कोणा तर धरपाक केन्नाय जाल्लो ना. खंयचेय केसीक मेन एक्युजड आज पर्यंत दवरना तेमी, ते तितले लेवल बंद जावपा लेवल. पुलीस तर रस्त्यान सामके ग्रूप कोण पुलीस राविल्ले दिश्टी पडटात. म्हाका एक सांग, तूं आतां ग्रूप कोण आहा म्हणटा, आमी आतां हिंगा चोर मडगांव टावना चोय, मडगांव टावना हेडक्वॉर्टर्स म्हणटाय सारकें आहा. हे हेडक्वॉर्टर्स आहा भायरीच हायकोर्टा डायरेक्शन आहाय, फिल्मींग हें ना, व्हेकल ना. तूं थिंगा चोय, फिल्मींग आहा आनी थिंगा हेडक्वॉर्टर्स. हांव कितें म्हणटा, ट्रॅफीक PI दिश्टपणा, बाकी पुलीस स्टेशन आहा, DYSP आहा, SP थिंग बसता, बट आज म्हळ्यार एक्शन कित्याक जायना? कित्याक जायना? ते हायवेचेर कोण बारीक कोण आहा ताका दवरलो, कितें पोल्युशन ना, हें ना. ते हांव कितें सांगता, ह्यो मेजर व्हडल्यो गाडी आतां लावपाक तांकां फकत चोवपाक गेल्यार स्मॉल व्हेकल आनी मिडल सेगमेंट व्हेकल म्हणून आहा. ह्यो 2 गाडी आडायताय ते. बीग व्हेकल म्हणटा कोण आडायना, तो सिंगल नंबर घाल भाऊ, नाल्यार टिंटेड गाडी आसूं. कित्याक भिता तांकां काय ना, दे आर वेल कनेक्टेड. ते गाडी केन्ना हातू दाखयनाय. नाजाल्यार हांव तुका जाय जाल्यार फाल्यां कोंकळे हायवेचेर कॅमेरा घालता, तुका दाखयता कितले बाबा आहाय ते व्हेकल. तेंका एक सुद्दां तालां पडना. तुवें वच व्हेकलाचे हे अशें करून 2-3 हे केले, किचण्या सायनबोर्ड घालचे आनी हे घालचे, अशें करून ते कितलेशे हे केले ते. सी, हांवें चिंचिनी मार्केटाचे फर्स्ट इशू घेयलो, कित्याक ज्या टायमाचेर एक भुरगो उदकां पडलो आनी फायर ब्रिगेड क्रॉस जावपाक डिफिकल्ट जाताली. तेन्ना आमी हायकोर्टाक पंचायती बरयले, कलेक्टर कांय जावना. फायनली हायकोर्टान वचोन ती ऑर्डर हाड, आमी ती इम्प्लिमेंट करून तो रोड क्लियर जालो. 13 स्ट्रक्चर डेमोलिश जाले शॉपांनी, ती सायनबोर्ड्स बी घायले. आतां ती घायल म्हणटो कंटिन्यू एक प्रोसेस आसता की पुलिसान थिंगा वचोन एक 15 दिसान तरी तालाम मारपाक, बरें कितें चॅक करपाक. हांव तुका सांगता, 3-4 वर्सां पुलीस थिंग पावले ना, तांकां खबरसूच ना. तांकां तर एक RTI घायली आनी अशें जजमेंट विचारलें म्हणटा थिंग कितें ऑर्डर आहा तें बरयतले. आयदर रेकॉर्ड ना नाल्यार तांकां खबर ना. मग तुवें आनी एक हायकोर्टाक घाल्ली केस, ती म्हणजे आमचे रस्त्याचेर फेरी भोंवता, ताका लागून हें जाता कितें तें आमचें व्हेकल ट्रॅफीक सामको कंजेशन जाता. आनी स्पेशली हे मडगांव सामकें म्हणल्यार आमच्या ते पोन्ने बाजाराक ते कदंबा कडेन वचपाक तेन्ना टायमाचेर तुका तितलोच हे करपाक अर्द वर लागताले गाडी घेवन वचपाक. सी, ती बी आमकां कितें जालें, आमी पयलीं कलेक्टराक कंटिन्यू हें करलें की कलेक्टर एक्शन घेना, म्युन्सिपालिटी एक्शन घेना. आमी फायंड आवट केलें जाल्यार म्युन्सिपालिटी रेव्हेन्यू मेळपा लागलो. तो रोड कितलोय ब्लॉक जालो. म्युन्सिपालिटी रेव्हेन्यू मेळटालो काय ना? दोनूय मेळटा ताका. तेची बोडसाय वता. आतां रिसेंट चोयलें जाल्यार हो चीफ ऑफिसर कोण आसलो तो मडगांव, की कलेक्शन पयलें कोणें खायलें 17 लाख खायले. तितून बी आमी कंप्लेन घायली. हे 17 लाख खावपाक एवरी डे इट्स अ ड्युटी ऑफ द चीफ ऑफिसर
की अकावंट ओपनिंग आनी क्लोजींग चॅक करपाक हांव क्लियर सांगता हे चीफ ऑफिसराक काय मेळना आसतना चीफ ऑफिसर वगैरे आयला इतले दीस ती आमची सावे कुतीन बाबान बोवाड माल म्हणटच तो आवाज वयसोला तेजे पयलीं आवाज काय नासलो म्हणजे ते कितें आहा एक ऑफिशियल इनकम आनी एक अनऑफिशियल इनकम हे दोनीची बाबतीन हें चलतालें आतां म्हाका एक सांग तेजे तेम कंप्लेन घायल म्हणटा हांव तुका आजी सांगना ते केसीक चार्जशीट बी जावपा ना न्हू म्हण तें कन्विक्शन बी पडपा ना ना आतां हे म्हणटा तुका तेन्ना ती इतली गर्दी जाताली जाल्यार तुका कित्याक लागून दिसलें तितून हायकोर्टान वचपाक 2 मुद्दे म्हळ्यार कितें जालें आमचे पयलें हॉस्पिटल पळय आसलें हॉस्पिशो तें हिंग आसलें हय कळ्ळें तुका आनी आमचो सिरियस पेशंट पळय येता हे सायडीचो काणकोण जालो कुंकळ जालो ते पेशंटा जे पळय हिंग हाडलो हॉस्पिशो तांकां तर कितें सिरियस केस आसा ती तर हिंग रिफर करता खंय GMC जाल्यार ती गाडी सुटना आसली तूं कोर्टाको पावली गाडी ब्लॉक ती कोर्टाकोच्यान फकत KTC पावपाक उणें उणें अर्द ते 1 वर वयताले सांजे कोण कोणा सांगना एम्बुलन्स कितली सायरन मारूं दीस इज वन ऑफ द रिजन आमी कितें चोवपा लागले की बाबा एम्बुलन्सूच ब्लॉक जाता कोणा पडना तेन्ना आमकां हायकोर्टान वचपाक पडलें की बाबा हे फुटपाथीचेर गायना काय आनी ते फुटपाथीचेर गायनासले ते फुटपाथीचे स्टॉल घाताले रस्त्यार धंदो करताले रोडू ब्लॉक सी हे जे पळय आहा न्हू ही ड्युटी हें काम कलेक्टरांचें आमचें काम न्हू बट तूं थंय चोवपाक गेल्यार थिंग कलेक्टरूय आहाय सगळ्याक एक ऑथॉरिटी एक्शन घेना म्हणटा आमकां कितेंय जें पळय गोंयांत काम करपा आहा तें फकत हायकोर्टान वचोन डायरेक्शन घेवन करपा पडटा नाल्यार कांयच काम जायना तूं हें कंजेशन म्हणटा आमगे फेरयेचें बिरयेचें सगळीं जर मडगांवचें मार्केट पळय तुगे कुंकळे मार्केट पळय बाकीची सगळी मार्केट पळय ती अशेंच कंजेशन जाल्ली आहा सगळे एनक्रोचमेंट इतली वाडिल्ली आहा ना तूं कांय मडगांव तें सांगता न्हू एक मेजर इशू लोक सांगता पार्किंगा म्हूण हय बट हांव म्हजे नदरेन तें चोयता हितून एम्पल ऑफ पार्किंग आहा मडगांव आतां तूं कितें म्हणटा सुशांत बाब रेशन कितें उलयता पूण मडगांव इतली पार्किंग आहा तुका सांगता हांव पार्किंग कित्याक लागून ना मेन रिजन हें आमचें पुलिसांनी डिसायड करपा जाय आतां सगळे प्रायवेट गाडी घेवन भाडें माताय त्यो सकाळ म्हणून गाडी सगळ्या लागलो आसाय दुसरे प्रायवेट इस्कला भुरग्यांक पावपाक भाडें माताय ते बी ती गाडी घेवन गरज ना कित्याक तेंगे इकॉनॉमी चोवपा पडटा पेट्रोलाक तेंगे प्रॉब्लेम ते बी पार्क करून रावताय जाल्यार तूं म्हाका एक सांग सादारण मनीस बाजार करता पार्किंग खूंय आहा म्हणून हांव तुका सांग म्युनिसिपालिटी सगळे म्हणजे हें कितें आहा आतां आमी म्युनिसिपालिटी जाल्यार चीफ ऑफिसर आसता तितून इनवॉल्व नाल्यार कोण तरी चेअरपर्सन आसतलो कितें म्हणून आपली म्युनिसिपालिटी सकयल ते रेंट हें करपा बायक कळ्ळां तुका बाकी ट्युरिस्ट हॉटेल आहा ट्युरिस्ट हॉटेलाची खंयची व्हेकल जे पळय ते थिंग दवरपा न्हय त्यो सगळी प्रायवेट तूं थिंग स्टार्ट करता परतून हिंग यो खूंय आमगेले लोंगिनर्साक वचत पळय हिंग आहा गाडी खूंय स्टेट बँका कडेन ती प्रायवेट तूं नानोटेला भायर वच सगळे प्रायवेट गाडी तूं तर चोवपाक गेलो तूं आख्खें मडगांव पळय आहा फातिमा इस्कलाक फातिमा इस्कला कडेन हे सगळे पळय लॉयला पळय भाडें मारता आनी फातिमा इस्कला भाडें मारता ते थिंग पार्किंग तूं सांग एक आम आदमी मनशाक पार्किंग खंय मेळटलें आनी हें तूं म्हणशी हे सगळे तशें ते सकाळचे 8 हें केल्ले आतां दनपारी 1 पसून 1:30 पसून आसता 1:30 पुल्यान आसतलें तूं नाल्यार केन्नाय चोय सकाळीं पार्किंग चोय आनी सांजची चोय सांजची तुका जाय तें पार्किंग आसा कित्याक ह्यो इस्कला पळय भुरग्यांक प्रायवेट गाडी येताय त्यो सकाळीं क्लियर जाताय बट हे भाडें मारपा आहाय ते उरताय तुका सांजचे आसा पार्किंग थिंग मेळटलें खूंय फातिमा इस्कला हाटल्यान बी कित्याक तेन्ना ह्यो गाडी गेल्यो ना पूण इतलें तूं म्हणटा तशें फातिमा हायस्कूल आमचें आनी पुलीस स्टेशन हय हाजे म्हाका दिसता 500 पसून मिटर हें नासतलें ना तूं तर आमगे आनी थंय तो ट्रॅफिक सेल आहा ते सामकें त्याच कडच्यान आहा ट्रॅफिक सेल खबर म्हाका एक सांगता लॉयलाक जे पळय आहा लॉयला आनी आमगे हेका ट्रॅफिक सेल म्हणजे एकूय तूं आहा थिंगाच तूं म्हाका एक सांग इतल्यो प्रायवेट गाडयो भाडें माताय आज पर्यंत तें कोणें चालन कितें दिलां कितें जाल्यार केस बूक जाल्यार कांय ना RTO सोडीच कितें जाल्यार कांय ना कितें जालां सगळ्यांक खबर आहा सेकेंडली तुका सांगचें म्हाका भाडें मारलें कोणा धंद्याच्या हाडपा ना मेन तर भुरग्यांक तर चोयल जाय हितून ती पोल्ट्री फार्मां आहाय काय दिसताय एक वेन 15-20 भुरग्यांक घालता हय ती तर गाडी तर खंय पोती पडली जाल्यार भुरगीं मेल्यार लोक बी जबाबदार कितें म्हणा ऑथॉरिटीन कितें केलें काय म्हणटा तूं हाजेरूय गेला कंप्लेन गेला कांय जायना कांय ना आल्या सायड कोर्टाक गेलो बरें कितें जातलें न्हू नाल्यार कांयच ना खंयचेय केसीचेर डायरेक्ट एक्शन गेलो म्हणटा कांयच ना पूण हायकोर्टाक बसून जेन्ना केसी वता हायकोर्ट फकत डायरेक्शन दिता तांचे मागीर तें जाता काय ना म्हणटा करपा खातीर हितून कितें आसता पेटिशनर जे पळय आहा तेणें कंटिन्यू प्रोसेस फॉलोअप करपा पडटा कंटेम घाल जाल्यारय जाता ना जाल्यार तुगेलें कांयच जावपा ना आतां तूं तर म्हणटा जाल्यार आमी हिंगचोय
कुंकवली बाजार सॅटर्डे संडेचे पळय हय आहा ट्रॅफिक आखें ब्लॉक आसता हय रोडा लागून थंय ते तुका 7 रुपया जाता दिसता ते पळोवपाक हय रोडा लागून न्हू तेका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आहा बेज ऑन दॅट नोटिफिकेशन हांवें ऑलरेडी कलेक्टराक गेलें तें नोटिफिकेशन फॉलो करना मुगो फायलींग आहा कितें जाता आमगे कोण कोंकणी लोक आहा तो न्यूज पेपर घेवपाक येता हय तो रोडार पार्क करता आनी थोडोसो बरो तर न्यूज येयला तो थिंगा वाचूंक कमेंट करता म्हणल्यार पार्किंग थिंगा आहा आनी तो रोडूय नेरो रोडूय नेरो आहा तो रोड पोर्चुगेज टायमार आसलो तितलो रोड आहा तेका वायडनींग काय ना आनी थंय जर एक गाडी दवरली जाल्यार दुसरी गाडी सुटपाक सुटना. पूण तें कितें जाता आयज हें जें पळय आहा तें ट्रॅफिक तेका लागून ब्लॉक जाता तें नोटिफिकेशन फॉलोअप केल्लें न्हू ट्रॅफिक सारकें स्मूथ वयतालें नोटिफिकेशन फॉलोअप कोन्या आनी एक तूं आतां तें स्कुलाचें हें काडलें म्हाका आतां एक मडगांव एक हें जाल्लें की स्कुलां आहात ती पणजे सारकी भायर आउटस्कट आहा व्हरपाचें आनी ताका लागून हांगा हें आमचें उणें जातलें म्हणून कितें तें कंजेशन केन्ना जावपाक शकता सी ट्रॅफिक उणी जावपाची आयज दिसांतल्यान गाडी कितली रेजिस्टर जाता ती तुका खबर आहा आयज तूं थंय चोवपाक गेले तूं हिंग वच आमगे स्टेडियमाक वचत तूं टाटा शोरुमाक वच आलेमाच्यान आख्खे रोडार गाडी पार्क केलो आहाय एक मनीस फ्लॅटार रावता तेका बेजमेंट पार्किंग ना काय ना बट तो कार घेता रोडार दोता म्हणटच जनरल पब्लिकाक त्रास जावं हे लोकांक तूं म्हणटा तशें तें कितें सकाळची रातची आसता सकाळ सगळ्या पळय थिंगा आसता तूं नाल्यार खुंयचे ते स्ट्रेसाक केन्नाय ते चॅक करपाक गेलाय तूं आतां इवन तुगे हेकार चोय टाटो येदोळ रेस्टॉरंट आहा आमी कलेक्टरा बिल्डिंगा ऑपोजीट तो फुटपाथीचेर पार्क कोताय कलेक्टरा दिसना कलेक्टर हेज वास्ट पावर सी कलेक्टर पळय म्हणटा इतलो पावर आहा तो एक्झिक्यूट कोना कित्याक तेच कित्याक काय म्हणटा आसतो न्हू कितें तरी आसतलें कनेक्शन म्हाका एक सांग तीची एंट्री कलेक्टराची मेन तूं खबर ना कलेक्टर भितर थिंगसर स्वता दुसरे सायडीन स्वता दुसरे सायडीन आहा ते जनरल पब्लिकाक कलेक्टर भितर आनी भायर स्वतेक टाटो देरांतल्यान भायर स्वता बट कलेक्टरा तर दिसपणावर कलेक्टर इनएफिशियंट सो कलेक्टर इनएफिशियंट काय आमगेले सीएम आनी काय मंत्री आतां इनएफिशियंट सी मुगे भशेन मंत्र्याक आनी ब्लेम क्वेश्चन पळयलो एक कलेक्टराक आपलो पावर खबर आसपाक काम कितून करपाक प्रेशर सगळें आसता सगळी केसी प्रेशर आसता कोणा ना कोण येताच बट हांव कितें सांगता हें कलेक्टरान बेश्टो तर एक नोट मान पुलिसांक धाडपा नाका बंद कर म्हणून ते फाटी आमचो हो प्रुडंटाचो तेणें बोवाळ केला तेणें तो मातशें इश्यू कोनाका दोन दीस गाडी काडून पोतून लायलो बट आतां मडगांव जर पळय जाल्यार मडगांवांत तुका आमचे हो आमचो बँक ऑफ इंडिया असो बँक ऑफ बरोडा कडलो फुडलो रोड आहा तो जर पळयल्यार थंय तुका गाडी व्हरपाक मेळना कारण ह्या वटेच्यान पार्किंग आसता त्या वटेच्यान आनी थंय एक दुकान आहा हाजे आमगेले ड्राय फ्रुट्स आनी ते विकता ते तागे गाडी थंयच आसतात हय ना सी हे पळय शॉपवाले कोण आहाय मडगांवचे तेंचे सांग फुल्ली सेटअप आहा त्यो गाडी खंयच्यो जाले न्ही इवन थोडीशी हार्डवेअर पळय आहाय थंय चोवपा जाय तेंगा ती हार्डवेअरान पिकअप बोत तेन्ना ट्रॅफिक पुलीस थिंगा आसना कित्याक तेंचे आसता अंडरस्टँडींग आसता कितें म्हणून तूं त्या टायमार थिंगा रावनाका मागीर ती गाडी घुंवोन येता हांगा रस ऑमलेट विकता ते आपल्याक जागो मेळपा जाय म्हणून पयलीं हाडून हाडून हय ते आतां रोस आमलेट गाडी चोवपाक गेला हितून ते पयलीं आपल्याक वेळेन हाडलो थंय म्हणल्यार कितें सांजचो टायम जालो की ना ती थिंगा हाडले ती गेले बट हांव कितें म्हणटा हें पुलिसांक खबर ना सगळी ऑथॉरिटी खबर आसुनूच सगळ्या आदाराचेरच हें सगळें चलना ना पूण आतां तुका हो सगळें हें करता आसतना हाका कांयच हें ना एंड ना काय आतां कितें करपाक जाय हेजो चेंज जाता जाल्यार कितें करपाक सी मेजर तर हें चेंज तर कोतो जाय तूं ट्रॅफीक पुलीस जे पळय आहा तेमी मॉर्निंग येवपा जाय अरावंड 7 o'clock हय ह्यो ज्यो पळय सगळ्यो पळयो प्रायवेट गाडी घेवन भाडे माताय ह्यो सारके कंप्लीट तेमी बंद करपा जाय पेरंट्सांक घेवन मिटींग घेवन बंद करपा जाय बाबा तुगेले भाड्या व्हेकलान धाडे तेंगा आनी सिटींग कॅपेसिटीचे धाडे नाल्यार तीच गाडी कन्वर्ट करपा रावपाची कोणाक त्या ड्रायव्हराक कित्याक पयलीं सद्या रेव्हेन्यू बंद गव्हर्मेंटाक तूं प्रायवेट मात म्हणटा रेव्हेन्यू कांय ना कळ्ळें न्हू हें एक मेजर हें करपा आनी ती गाडी सिटी भितर दवरप ना सिटींतली भायर घालपा जाय हे स्पेशल डेडिकेटेड पार्किंग एक लॉट करून दिवपाचो दवरपाचो सेकंडली हे पळय कोण भाडे माताय हॉटेलांक रावन ती गाडी तेंची घराक वचपा जाय तेंक फोन मारून म्हणटा येवपा जाय तेमी हे सगळें थिंगा आहाय बट हें क्लियर जर करतले इनिशियल स्टेप MLAन घेवपाचो कलेक्टराक घेवन मिटींग आनी फ्री हँड दिवपा जाय ऑथॉरिटी कितें म्हणून काम कर ना जाल्यार तें केन्नाय जावपा ना असली मिटींग चालू आसताय तेंच्यो
कसलो इश्यू जालो मिटींग म्हणून घेताय. पूण हे जर सगळे पयल्या लास्ट जर सफरर कोण आहा जाल्यार तो सादो लोक आसतलो. सादे लोक आतां ह्या सादे लोकांक म्हणटा आनी आपल्याक आतां त्रास जाता ते उठचो नाका. सादे लोकांक उठपा म्हळ्यार कितें आहा, सादे लोक एक दीस रागान एक एप्लिकेशन बरयता. सादे लोकांक म्हळ्यार कितें आसता, तेजी सॅलरी कॅल्कुलेटेड आसता. तो ते ऑफ घेवन हें फॉलोअप करपाक जायना. वयल्यान ताका मागीर 2 दीस ते भिवडायताय बी कितें म्हणून तेजे प्रेशर साठले. आनी तो बाळ कितें आसता, ते सादी तेगे 2 दिसान तो राग घेवता. ताका एक पावर ना की बाबा ते मुखार वचून झगडपाक. ताका लागून सादे लोकांक आवाज हुयना. आनीक तुजी सारकी जर संघटना जर इश्यू घेवन गेल्यार ते मागीर तुमचेरूच हें करता. वेस्टेड इंट्रस्ट कितें तरी आसता. हय सी आनी आमी कितें जाता, आमी केन्नाय कंप्लेनान नांव डिक्लेअर करूं कित्याक ते मागीर वचून कंप्लेनंटा त्रास कोताय. आमी कितें आहा सी आमी खंयचीय पेटिशन पण आज पर्यंत हायकोर्टान घायलें ती सगळ्या आमकां रिजल्ट 100% मेळ्ळा. कित्याक आमी खंयचेय पेटिशन आमची बेनिफिटाक घायल ना. खंयचेय पेटिशन घातलें जनरल पब्लिका लागून घायल, आमची पर्सनल स्वता आदराक घायनाय न्ही. बट ही पेटिशन घायलेली मडगांवकारांक जायते हें जाला. कितें जालां स्पेशली आतां ही होली स्पिडा केसीची. तूं तर आयज फेरी भायर गेली. हांव कितें म्हळ्यार फेरीकारांक धंदो जालो न्हू. धंदो असो जालो एक जाग्यार उरले सगळे. पयलीं कितें जाताली रोड क्रॉसींग कोण कारां लागूनच ते बागेन कोतालो, डिस्कावंट मागतालो, ती ब्लॉक सगळी. आज हो मेजर थिंग रोड क्लियर जालो, चिंचिनी रोड क्लियर जालो. आतां जे पळय कुंकोळी आहा आमी ऑलरेडी स्टार्ट केलो आहा. प्लस ते तुका ट्रिमींग आनी गॅस हय ते आमी ऑलरेडी घायला. ते सद्या ट्रिमींग बी जाला. आनी रोड वायडनींग जे पळय कोता न्हू तेजेरय लोक जायतो मेला. फाटीं एक पांजरकणे बायल मेल्ली. हे रोड वायडनींग म्हणटा कितें जाता, फातर घाताय ते सोलिंग कोताय आनी तांबडे मात मार तेजे स्लीप जावन बायल पडली आनी तेजे वयल्यान बस गेली. स्कुटर ना बसी वयली देंवली ती रोड क्रॉस करताली, ती निसरून पडली आनी तेजे वयल्यान बस गेली. हे पांजरकणे इन्सिडेंट जालो. हे रोड वायडनिंगा टायमार कितें आहा, हे कॉन्ट्रॅक्टरांचे कोण ना दर ना. कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या जाय तेश काम कोताय. आतां केबल गेला खंयचो अंडरग्रावंड केबलींग थंय चोयल जाल्यार हिंगा थंय आमचे पांजरकोण भितर दांड्यावाडी भितर ती झाडां उठोवन पडली ती पयस आनी ते पयलें सांगलें तें फुटली म्हूण. कित्याक हे मी JCP लावन आख्खी तो फोडून माल तेका फुडी कोल्यार तेंची सगळ्या मूड उठलें हांवें. तेंची बॅलन्स गेली. अरे एटलिस्ट ती ट्रीम करे म्हण ना. तो म्हणटा आपल्या फोन हो टेंडर पडलो आहा, तो टेंडर ना. पासा पडलो म्हणटा मागीर लोकांचे पडले लोक मारता. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, ही ऑथॉरिटी तयार करता लोकांक मारपाक. सो हे आशिल्ले रेझन बाब आल्मेदा. रेझनान एक सारके पीन पॉयंटेड म्हणटा तसो एक हें केल्लें आहा की मेन म्हणटा ती ऑथॉरिटी आपलें काम सारकें करना. ताका लागून लोक येदेशे ल्हान गोंयांत जर 8 म्हयन्याक 185 लोक मरतात जाल्यार हे खरें प्रशासनान सामकें प्रोएक्टीव जावन हे सगळे उपाय घेवपाक जाय आशिल्ले. पूण तशें म्हणटा एकलो रस्तो खणटा, दुसरो तो रस्तो ताका पुरोवपा आसा ते तिसऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट घाल्ले आसता, चवथो मागीर आनीक ते फातर घालपाचे. अशें करून सगळीं कामां जी एक बरोबर करपाक शक्य आसा ती सगळीं अशें वांटून घालून ती कंप्लीट जाता म्हणल्यार ते कितलेशेच डॅमेज जाल्ले आसता. ही डॅमेज जर आतां बंद करतलो जाल्यार आतां एक आमी सामको एक प्लॅन तयार करून ही कामां कशी तयार एग्जिक्यूट जातली आनी कशी लोकांक कमीत कमी त्रास जावन ती कशी फुडें वचपाक शकतली हाजेर एक उपाय घेवपाक जाय. ते जर उपाय घेतले जाल्यार म्हाका दिसना की 185चे जो आंकडो आसा डेथाचो तो 85 पर्यंत 85 पण मरपाक जायनात पूण इतलो देंवपाक शकता. पूण हाजे खातीर आमच्या प्रशासनान मातशें प्रोएक्टीव काम करपाक जाय. आमच्या रेझनाचे जशे ग्रीन गोवा हे आसा तशेंच बाकीच्योय संघटना आसा ते आपले परीन काम करतात. पूण तरी आसतना रेझन म्हणटा हायकोर्टाक वचून ते तुगेले आमचे प्रश्न सुटावे जावचे पयलीं जर प्रशासनाच्याच लेवलाचेर जर प्रश्न सुटावे जाल्यार गोंय कितलेशेच बरें जावपाक शकतलें. रेझन देव बरें करूं. कारण हो ह्या विशयाचेर चर्चा करप सगळ्याक म्हत्वाची आशिल्ली कारण लोकांक कळपाक जाय कितें सद्याक आनी ते तुवें बरे भशेन सांगलें ताका लागून तुका देव बरें करूं. आनी आमी आमचे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.